पोलीस स्टेशन एरियेन एका 14 वर्सां मायनर स्टुडंटाचो विनयभंग केल्याची कंप्लेन रजिस्टर केल्यानंतर फोंडा पोलिसांनी मायनर स्टुडंटाच्या वडिलाकूच अरेस्ट केल्लो आसा। जेन्ना घरा कडेन हो प्रकार घडलो आनी जे स्टुडंट आशिल्ले 14 वर्साचे जे मायनर भुरगे आशिल्ले ते इस्कॉलान जेन्ना कावन्सिलींग सुरू आशिल्लें तेन्ना ही म्हायती उगड जाली। जे कावन्सिलींग करपी टिचरीन ही म्हायती जेन्ना हेडमास्टराक दिल्ली तेन्ना हेडमास्टरान बुधवारा सकाळी फोंडा पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दाखल केली आनी फोंडा पोलीस स्टेशनचे PI विजयनाथ कवळेकर यांनी ही केस रजिस्टर केले नंतर बुधवारा सांजे पर्यंत जे कृत्य केल्ले ते वडिलाक अरेस्ट केल्लो आसा। PI विजयनाथ कवळेकर यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे ही फॅमिली आसा ती उत्तर प्रदेशाची आसा आनी गेल्या कांय वर्सां पासून ती फोंडा एरियेन रावताली। फोंडेचे PI ह्या प्रकरणात अदीक तपास करीत आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।